मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्यांक खंय आतां फुकट लायट आनी उदक जाय. महिला काँग्रेस ही मागणी घेवन मिडिया मेरेन पावली. मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्या फामिलींचो खंय सर्वे करचो आनी तांकां फुकट उदक आनी लायट दिवचे म्हूण काँग्रेसीची महिला अध्यक्ष सुनीता वेरेकार मागता. सरकारान ट्रकवाल्यांक मायनिंग पॅकेज दिल्या. आतां ट्रकांचे ड्रायव्हर पॅकेजी सोदतात आनी आतां निंबून आशिल्ले लायट आनी उदक फुकट सोदतात. आज मायनिंग बंद जाला तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागता जे तुमी इलेक्ट्रिसिटी बील आनी वॉटर बील चार्जीस जे इतले वाडयल्या तुमकां हांव रिक्वेस्ट करता की ज्यो फॅमिलीज मायनिंगान एफेक्टेड आसा तांकां तुमी फ्री इलेक्ट्रिसिटी आनी फ्री वॉटर दिवचे, कारण आज खरोखरच तेंची परिस्थिती ना तुमचो हो अत्याचार सहन करपाची. तेन्ना म्हजो रिक्वेस्ट आसा महिला काँग्रेसी तर्फे तुमी एक सर्वे करचो, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वे करचो त्या फॅमिलींचो आनी तांकां फ्री इलेक्ट्रिसिटी आनी फ्री वॉटर दिवचे. सरकार व्हडले डिक्लेअर करता की आमी इतले स्किम्स केल्या, आमी इतले पयशे लोकांक वाटले. हो सगळो जनतेचो पयसो लुबाडून आज सरकार आपले स्वताचे अच्छे दिन हाडपाचो प्रयत्न करप चालू आसा आनी ह्या गोष्टीक आमी महिला काँग्रेसी तर्फे निषेध करता. दुसरे वटेन उदक आनी लायटीची बिलां वाडयल्ल्यान साळगांव आनी कळंगूट गट काँग्रेसीन सरकाराचो निषेध केलो. काँग्रेसीन उपजिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन दिलें. लायट कांय सारकें येना, दिसाक 10 पावटी वयता, उदक मेळ येता. सो इट इज नॉट जस्टिफाईड, हायक इज नॉट जस्टिफाईड. इवन इफ देर मिनिमम हायक यू कॅन अंडरस्टँड. Now Block Congress Committee and Kalangut Block Congress Committee just submitted a letter to me regarding bad and inadequate supply of electricity and water. On the same, I will forward it to my authority for onward submission to the government. प्रुडंटा खातीर उदय परब आनी श्याम सुंदर फट्टे. गोंयचे नामनेचे हॉटेल सिदादे गोवान टेस्ट ऑफ दक्षिण हे दक्षिण भारतीय जेवणाचो खासा महोत्सव दवरला. सिदादे गोवाच्या कॅफे अजुलान हो महोत्सव 24 ते 26 जुलयाक जातलो. महोत्सवाचे खाशेलपण म्हळ्यार 3 दिसांत 3 राज्यांतले खासा पारंपारीक जेवण दितले. टेस्ट ऑफ दक्षिण महोत्सवान कर्नाटक, केरळ आनी तामिळनाडूचे जेवण आसतले. Okay, Vanakkam, Namaskar. Welcome to the Taste of Dakshin, the food festival of South India that we are doing at the Cafe Azul at the Siddharth Goa. We are doing this festival from the 24th to the 26th of July from 7:30 to 10:30 p.m. every day. The 4 states of South India that we are covering is Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala and Karnataka, and there will be various dishes, salads, soup, starters, main course, accompaniments and desserts. The special food of all these regions, all these states that we'll be covering over the 3 days. The menus will change every day, so welcome. Hope to see you there. अंडर 17 वर्ल्ड कपाक टीम इंडिया खातीर जावपा आशिल्ल्या निमण्या ट्रायला खातीर प्लेयरांक वेचपा विशीं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघान गोंय फुटबॉल संघटने कडेन पत्र व्यवहार केला. ही ट्रायल केन्ना जाल्ली जाय ताची तात्पुरती तारीख थारावची म्हूण AIFFन GFAक सांगला. गोंयच्या प्लेयरांक दुर्लक्ष केलें म्हूण GFA AIFFचेर बेजार आशिल्ले. निमणे AIFFन गोंयच्या प्लेयरांक चान्स दिला. गोंयच्या उदेंत्या फुटबॉल प्लेयरांक ही मोठी संद आसतली. फिफा अंडर 17 वर्ल्ड कपा खातीर भारतांतल्या वेगवेगळ्या भागांनी ट्रायल चालू आसात. तातूंत गोंयचोय आस्पाव आसा. अंडर 17 टिमीचो कोच निकोलाव एडमाक गोंयच्या प्लेयरांनी ट्रायला वेळार बरो खेळ दाखोवचो पडटलो. प्लेयर वेचपाची निमणी फेरी ह्या वर्सा जातली. ट्रायल केन्ना घेवची ताचेर तात्पुरते 3 दीस थारावचे म्हूण AIFFन GFAक बरयला. AIFF ऑक्टोबर ते नोव्हेंबरान ट्रायल घेतले. निमण्या ट्रायली खातीर AIFFन कांय अटी आनी नेम थारायल्या त्यो अश्यो. State associations are required to conduct preliminary trials within their state to select 33 best players for Nikolai Adam and his team to choose from. The 33 players selected will have to be as per positions based on formation 4-2-3-1 consisting of 2 centre-backs, 2 full-backs, 2 defensive midfielders, 2 wingers, 1 attacking midfielder, 1 striker. There should be 3 players selected for each position so that 3 teams could be based on the same formation. Players born only in the year 2000 will be allowed to participate in the trials. No players below or above the age group stated will be considered. It is the responsibility of the state associations to ensure that there is no age fraud. State associations have to validate the birth certificates produced as age proof
for the players selected for trials. It is the responsibility of the state associations to take care of the players appearing for the final trials as far as their meals, refreshments, and accommodation is concerned. All cost for the organization of the trials will be borne by the state associations. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.